बेसिकली पर जेन्ना कोऑर्डिनेशन कमिटीची मिटींग मडगांवां जाल्ली त्या वेळाचेर थंय कशें डिस्कशन जाल्लें की सगळ्या पार्टीचे जेन्ना लिडर्सूय वयले लिडर्स जेन्ना एक जातात जाल्यार प्रवक्त्यांनी डावन द लिडर्सांनी एकठांय येवचें आनी वेगवेगळ्या इश्यूचेर बरोवचें म्हणून आनी प्रेस कॉन्फरन्सां घेवची सरकाराचेर कशें सरकाराक खंय फेल पडला हें लोकां मुखार हाडपाक सगळ्यांनी एक जावन वेगळे इंडिया म्हणल्यार आमी सगळे एक जाल्ले आसा. सो युनायटेडली हे जे आमी आतां सुरवात केल्या ही सुरवात कंटिन्यू करची म्हणून. सो आज सगळे पक्षाचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात ते आयिल्ले हांगा हातूंत एक डिसायड जाला की वेगवेगळ्या इश्यूंचेर सरकाराक हाजेर कशें धरप आनी लोकां मुखार सरकाराचें कशें हाडप हाजेर आमी एक चर्चा केल्ली आसा आनी एक प्लॅन ऑफ एक्शन केलें. ताचेर एक करूं येतलें की वी वील प्ले दीस मॅच वेल. हे जे युद्ध जे आसा लोकसभेचे कोणेच दिसचें न्ही की इट इज अ वन सायडेड गेम. इट इज नॉट अ वन सायडेड गेम आनी इंडिया अलायन्स वील विन बोथ द सीट्स विथ थंपिंग मेजॉरिटी. तांकां पळय तांचे 32 काय 33% मतां वोट शेअर पळय आसा तोच डिफेंड करपाक तांकां आतां शक्य जावन कित्याक देर परफॉर्मन्स वेदर इट इज इन डबल इंजीन इन दिल्ली और गोवा इज अंडर पब्लीक स्क्रुटिनी and we are in the people's court.